ही प्रेस कॉन्फरन्स 9 तारखेर वुमन्स डे प्रोग्राम जो आम्ही व्हड प्रमाण करून चिंतला लार्ज स्केल आणि इंटरनॅशनल तशें नॅशनल फेम कविता कृष्णमूर्ती हांच्या प्रेझेन्साक आनी हो अशें तो व्हड केला आनी हो फुडलो प्रोग्राम कशे भाशेन करपाचो कितें करपाचो चॅरमॅन तुमकां एक्सप्लेन करतलो. नवी कमिटी चार्ज घेतला पूर्व आम्ही वुमन्स डे सेलिब्रेट केलो आणि जवळजवळ तो वुमन्स डे 8 मार्चाक येता जवळजवळ एंड ऑफ द फायनान्शियल इयर. सो एक तशें फायनान्शियल वर्ड धरत जाल्यार एक वर्स सोंपता फायनान्शियल एक व्हडलो प्रोग्राम दिवचो ही रवींद्र भवन कमिटी जी आसा आनी सगळे शास्त्रांची ती करया म्हणून ताका लागून पूर्व आमी साधना सरगम वैशाली सामंत आनी वर्षा उत्तम आमचो पूर्व परफॉर्मन्स दवरलो आनी ताका इतली गर्दी म्हणजे आमच्या अपेक्षेच्या भायर लोक आयले पळोवपाक. सो हाजे वयल्यान आमकां एक कन्फर्म जालें आमचे की लोकांक भायले प्रोग्राम पळोवपाक जाय दाखोवपाक जाय. बाकी कोणी टिका करून भायले लोकांक हाडटा आमी लोकल प्रोग्राम खूब करतात एवरी वीक आमच्या लोकल आर्टिस्टाक आमी दितात पूण ताजे बरोबर भायले येवन बाबा खंय पावला आमी कितें आसात आनीक लोकांक आनी गोंयकारांक आमकां चान्स खंय मेळटलो. आज तुवें खंयचेच कविता कृष्णमूर्ती आनी कोणाचे जर व्हडले व्हडले जाल्यार 5-5, 10-10 तिकेटी आसात आनी तांकां फ्री पळोवपाक मेळटा. सो हेय ताजे फाटलें दुसरें कारण आशिल्लें आनी वर्सांतल्यान एक व्हडलो कार्यक्रम करचो. सो वुमन्स डे कित्याक प्रधानमंत्रीन जें सांगलां बायलां खातीर ज्यो गोश्टी करतात म्हणजे बेटी बचाव बेटी पढाव जालो वुमन एम्पावरमेंट सगळ्यो ह्या दृश्टीन जावन म्हणून आमी ती कल्पना उचलली आनी त्या निमित्तान हो वुमन डे सेलिब्रेट करपाचें ठरयलें. त्या निमित्तान आमी 5 बायलांचो जवळजवळ 75 इयर्सचे आजूबाजू आशिल्ल्या लोकांचो सत्कार करतात ज्यांनी खरें आयुश्या कडेन झगडत आपले जिवनाची खंयचे जगपाची आशा सोडूं ना. दे हॅव कंट्रिब्युटेड टू द सोसायटी अशे बायलांचो आमी ती सत्कार करतात. ती नांव तुमकां थोडे दिसांनी 2-3 दिसांनी पावतली. ती कमिटी आमी जी केल्ली ती सिलेक्ट करतली. सो हो प्रोग्राम आमचो 9 तारखेक जरी 8 तारखेक वुमन्स डे आसलो सो 9 तारखेक आमी हो 5:30 हांगा ओपन एरान करतले. ताका कविता कृष्णमूर्ती ही मेन सिंगर आसतली. त्या भायर आनंदी जोशी आनी गोंयचे आमचे सोनिया शिरसाट ह्या तिगांयचो कार्यक्रम आसतलो. सो ह्या हाका म्युझिक कंपनीज आसतले मोहित ममंदूपूर, मनीष कुलकर्णी, रिचर्ड मित्रा, संकेत ओक, गिरीश विश्वा, संजय मराठे, किरण गायकवाड, प्रसाद कुलकर्णी, समीत पेडणेकर आणि अवधूत वाडकर. हो हेच वेगळो तरेचो प्रोग्राम तुमकां सगळ्या लोकांक आमच्या मडगांवकारांक पळोवपाक मेळटलो. थोडेशे सीट रिजर्व आसतले थोडे भायर आमी अरेंजमेंट केला एक वेगळो स्क्रिनूय कित्याक पोरू आमकां सगळ्यांचे मागीर रिक्वेस्ट आरे तुमी आनी एक स्क्रीन लावपाचो भायल्यान पळोवपाक. लोक खूब फाटल्यान नजर रावले आमी धरिल्ले 1000 लोक येतलो पूण जवळ 2,500 लोक जालो वयरूच. आमी आमचे कडेन 300-400 कदेलां ती पसून घाली लोक मागीर त्या लॉनाचेर वयतले स्लोपाचेर पूण ते म्हणल्यार आमकां स्क्रीन एक घातल्यार बरें पडटलें. सो ताजी वेवस्था केल्यार कन्सिडरींग लोक चड येतलो कित्याक कविता कृष्णमूर्ती सामकी व्हडली म्हणजे खूब बरी गायक कलाकार म्हणजे जवळजवळ ती लता मंगेशकरच्या सगळ्या जवळ पाविल्ली एक आर्टिस्ट आसा आनी तिणें खूब बरी पदां दिल्ली आसा. तुमी जर ते पूर्व से सूर्य उगा साक्षरता मिशनाचेर जर जेणे कोणें गायला तर ते कविता कृष्णमूर्तीन गायला. कविता कृष्णमूर्तीन खुबश्यो पयली गोश्टी आमी म्हणटा ट्रायल ट्रॅक करतात पळय तातूंत गायल्यान ती मागीर पदां लता मंगेशकर गायला. केन्ना केन्ना लोक म्हणल्यार ट्रायल ट्रॅक चड बरो आसा अशें हातूंत पसून तिणें इतली नामना मेळ्ळ्या. खूब हार्डवर्क आसलें आयल्या. नाव शी इज मॅरीड टू एल सुब्रमण्यम तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. शी सेटल इन सावथ गोवा हातूंत सावथ इंडिया आनी तिणें मुद्दम आमचे रिक्वेस्ट मान्य करून येवपाचें आमकां मान्यता दिल्ली आसा. सो हो प्रोग्राम आमचे त्या दिसा फेलिसिटेशन आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर MLA मारगांव दिगंबर कामत आसतले, रामू नायक आसतले, एक्स MLA ऑफ फातोर्डा आनी एक्स चेअरमॅन ऑफ रवींद्र भवन. आमी CMाकूय आमंत्रण धाडलां रिक्वेस्ट चल्ला CM पळय कन्फर्म करुना अजून. सो CM ऑल्सो मे अटेंड दीस शो कळ्ळें. आनी ह्या हाका सगळ्या लोकांनी येवचें. सगळी अरेंजमेंट बरी केल्ली आसतली. लोकांनी थोडी शिस्त बाळगची
खंयच कसल्या चुकीची गोष्टी जावच्यो न्ही हाची जतनाय लोकांनी घेवची ही अपील करता. सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवचो बरे तरेन. पूर्वी आमी इतले प्रिपेअर नासतना पसून पीपल कोऑपरेटेड नायसली, खंयच हेका ना, बसले वेवस्थीत खंय कांय घेतलं ना. सो ह्यो गोश्टी जाल्यो. ह्या वेळार पूर्व आमकां आनीक अडचण आयिल्ली की बाबा भूक लागताली थोडी, 2-3 वरांच्या राती रावप, खावपाक काय मेळना. एक स्टॉल आमी जे आमची कॅन्टीन ही आसा तेजे मार्फत ज्या सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा तिजो हातूंतल्यान ते 3-4 स्टॉलूय खावपाचे घालचे अशें एक दवरला विथ ए मिनिमम प्रायस. तांणी बाबा ताचेर सांगलें की येता लोक म्हणून एकदम कातरवादी करनाका, चड प्रायस घेवं नाकात. जसो स्टॉलाचेर आसा आमचो प्रायस त्याच प्रायसान त्या प्रायसान लोकांक खावपाच्यो बऱ्यो वस्तू दिवच्यो, ज्यो स्पेशली ड्राय वस्तू आसतल्यो. चड म्हणजे कितें ब्रेड चिकन बिकन तसले दवरनासतना ड्राय वस्तून बरोबर सामोसा आसा, सँडविचीस आसा, बटाटवडे आसा, भजी आसा, अशे जे गोंयचे आसा, गोंयचे आनी कितें वस्तू आसा, तवसळी आसा, पातोळ्यो दवरतल्यो दवरा. अशे बेजिकली ड्राय वस्तू दवरच्यो अशें तांकां रिक्वेस्ट केल्लें आसा. सो ह्या कार्यक्रमात तुमकां आमी ड्रेसाकूय स्पेशल सीट्स दवरतात, कळ्ळें. तुमी ते मातशें कलेक्ट करचें, कळ्ळें. त्यो खंय धाडचे जाल्यार आमी धाडून दितात, कळ्ळें. ईच पर्सन वील आय गिव यू अरावंड 2 सीट्स तुमकां कितें. आनी मुद्दम तुमी येवचे हो कार्यक्रम पळोवचो मुद्दम, कित्याक अशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. अशे व्हडले आर्टिस्टाक पळोवपाक खूब कमी हें मेळटा आनी ते बी कांय त्रास नासतना लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो दीस वॉज द टोटल प्रोग्राम फॉर 9th मार्च. आम्ही हातांत घेतले पासून ह्या संस्थेचो नवीन मोल घालता तुम्ही कॉपरेट करता, बरी पब्लिसिटी दितात कार्यक्रमाक आमच्या. आनी हेय कार्यक्रम तुमची अशी बरी पब्लिसिटी मेळून जायन लोक ह्या कार्यक्रमाक येवचे. आनी कोणेच आनी आमी तुमचे विनंती करतात की तुमच्या माध्यमांतल्यान हो कार्यक्रम यशस्वी आमी करपाक आमी सोदतात. तुमचे सहकार्य आमी अपेक्षीत धरतात आनी तुमी हांगा आयले बद्दल तुमच्या मनाक आदार